दीस बुधवार, फेब्रुवारीची 19 तारीख 2025. पहिले वाचप. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 8 वळ 6 तावन 13 पर्यंत आणि 20 तावन 22 पर्यंत. 40 दीस सोमतस नोयेन आपणे केल्ल्या तारवाचें जनेल उक्तें केलें आनी एका कावळ्याक भायर धाडलो. धर्ण सुकासर तो हेवशीन तेवशीन उबलो. उपरांत धरणी तावन उदक देवलांगी ना म्हूण पळोवचे खातीर ताणें एका पारव्याक भायर धाडलो. पारव्याक पांय तेंकूंक सुवात मेळ्ळी ना देखून तो ताचेशी तारवाक फाटीं आयलो, कित्याक पृथ्वेचेर आनीकी उदक आसलेलें. ताणें आपलो हात भायर घालून पारव्याक धरून तारवा भितर हाडलो. उपरांत आनीकी 7 दीस तो राखून रावलो आनी परतून पारव्याक ताणें भायर धाडलो. सांज जाताना पारवो फाटीं आयलो आनी आबळे ताच्या बोंचींत जैतुनाची एक ताळी आसली. आतां पृथ्वे वयलें उदक देंवलां म्हणून नोयेक समजलें. आनीक 7 दीस तो रावलो आनी परतून पारव्याक भायर धाडलो. पूण हे पावटी तो फाटीं आयलो ना. नोयेक 601 वर्सां प्राय जाताना पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा धरणी वयलें उदक देंवलें. नोयेन तारवाचें दार उक्तें केलें आनी भायर पळयलें आनी आबळे धर्ण सुकोन येताली. उपरांत नोयेन सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मन जाती आनी सुकण्या मदली मिंसून ताणें होम बली वेदीचेर अर्पिली. सर्वेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, मनशांक लागून हांव पृथ्वीचेर परतून केदींच शिवराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें दोळ नास केल्ल्या परी ह्या फुडां केदींच सर्व प्राणयांचो नास करचो ना. पृथ्वी आसा सर ओंपणे काळ आनी लुवळें काळ, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे, दीस आनी रात सदांच आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 115 12 तावन 13, 14 तावन 15 आनी 18 तावन 19. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सोम्या. कितें हांव फाटीं दिवं सर्वेस्पराक? ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सडवणेक अर्गां दिवची खाल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सोम्या. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों. सभे माजार सगल्या परजे समोर त्यो उबारतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. अर्गां बलिदान आमी तुका भेटयता सोम्या. जेरुजालेमा, तुज्या शहराच्या मदगांत सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळटलों. श्लोक. अर्गां बलिदानां आमी तुका भेटयता सोम्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो उंच भरवसो तुमकां उगडापो जावं. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळ 22 तावन 26 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजूसशी हाडलो
आनी ताणें ताका आपडी जई म्हूण ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हाडले भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपलो हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हूण ताचे लागीं विचारले. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात, पूण रूख कुसरलेले बरी म्हाका दिसतात. तेवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकीं दिसूंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा पाटीं धाडून म्हळें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकच सांगी नाका. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. दिश्ट आसलेल्यांक समजनात कुरड्याचे आटेविटे. उजवाड देखानातलो आनी संवसाराची सोभाय पळयनातल्या मनशाची भोगणां दोळे आसलेल्यांक कळीत जावचें ना. मनशापणाचे गूण आसलेल्यांक मात्र त्या व्यक्तींची भोगणां समजतात. जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिता. कुरडो जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखता. मनशापणान भरोवन जेजू कुरड्याक दिश्ट दिता आनी संबंद बांदूंक घरा धाडटा. संवसारी घर सर्गीचे घराचे प्रतिरूप. तें हेरांक दिश्ट दिवचें बिडार, सृश्टीची सोबाय सागचें बोंदेर, मनशापण रुपीत करचें कोटें. हो इरादो सोम्याच्या मिसां आसो. आमी संवसारांत साबार पावटी कुरड्यांक दिश्ट दिवच्या बदलाक दिश्ट काडूंक प्रयत्न करता. सोम्याची देख घेवन हेरांची भोगणां समजल्यार, मनशापणाचो वावर केल्यार सर्गीचे राज पयस आसचें ना. संवसारांत जियेतना विविध तरांचें कुरडेपण दोसता आनी त्या कुरडेपणाच्या भुलवण्याक आमी भुलता. अशें जेजूच्या कुरड्यांक दिश्ट दिवच्या मिसांवातावन पयस सरता. हेरांक दिश्ट दिवचें आनी तांच्या कुटुंबाक पाटीं धाडचें एक वर्तें मिसांव.